गोंय सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला। फाटल्या 5.5 वर्षांत गोंयच्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी मेळून वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग आणि तांचेवेल्या छळणूक संदर्भातले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात। ह्या संदर्भात 2013 वर्सा वास्कोच्या एका स्कुलांत विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणा उपरांत सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विधानसभेत विचारिल्ले अतारांकीत प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली लेखी जाप। फाटल्या 5.5 वर्षांत 2 प्रकरणां सुटावी करपाक पुलिसांक अपेस। एका प्रकरणात पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोष सुटका। हेर 2 प्रकरणांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्या, जाल्यार उरिल्ल्या 2 प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आसा। स्कुलांनी अशा घडणुकांचो तपास करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक नेमान प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन, अशा प्रकरणांचेर आळो हाडपा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात। अशी वायट घडणूक घडटकीच विश्वासू मंचाकडेन कागाळ करपाक विद्यार्थ्यांक सक्षम केला। विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस बीट कर्मचारी नेमान त्या वाठारांत गस्त घालतात। विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर दर एका स्कुलांत सीसीटीव्ही बसोवपाचे परिपत्रक जारी केला। वट्ट 1472 शाळांनी 833 सीसीटीव्ही बसयल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।